आदयच्या भांडुरा नाल्याचे उदक वळवून ते मलप्रभा नदीत सोडपा खातीर कर्नाटक सरकारान जी योजना आखिल्ली आसा त्या योजने खातीर खानापूर तालुक्यातील सुमारे 4 गावच्या शेतकऱ्यांची सुमारे 9.5 एकर जमीन ही भूसंपादन करपाची प्रक्रिया कर्नाटक सरकारान सुरू केल्ली आसात आणि तेज्या खातीर आता कर्नाटक सरकारान अधिसूचना जारी केल्याची आमकां दिसून येतात। हेच्या पयलीं कर्नाटक सरकारच्या बागलकोट हांगासरल्या विशेष भूसंपादन विभागान शेतकऱ्यांका नोटीस जारी करून तुमची जमीन संपादन करपा खातीर तुमची हरकती आसात काय ना हेच्या बाबत आमकां 60 दिसात कळया असे सूचित केले। त्या उपरांत शेतकऱ्यांनी आमची जमिनी आसात त्यो सुपीक जमिनी आसात आणि त्यो जमिनी आमी दिवपाचे ना असे स्पष्ट सांगून तेका विरोध केल्लो आणि तशी हरकतीही सरकाराक दाखल केल्यो। मात्र आता नवीन जो अधिसूचना काडिल्ली आसा तेज्यात कर्नाटक सरकारांना असे स्पष्ट म्हटला की ह्यो जे उदक आसा ते उदक आमी पिवपा खातीर व्हरतात आणि तेका लागून तुमच्या जो हरकती आसा त्या हरकतीची हांगासर आमी दखल घेवपाक मेळना असे स्पष्ट या नवीन काडिल्ल्या अधिसूचनेत तेंच्यांनी म्हटलेले आसात। तेका लागून कर्नाटकाची जी भांडुरा नाल्याचे उदक वळपाची जी प्रकल्प आसा तेज्या बाबत जो भूमिका आसा ती भूमिका हांगासर तेंची स्पष्ट जाता की शेतकऱ्यांनी जरी ह्यो जमिनी आमकां दिवपाक विरोध केलो तरी आमी साम दंड हेजो उपयोग करून ह्यो जमिनी आमी भूसंपादन करतले असे स्पष्ट संकेत या अधिसूचनेतून कर्नाटक सरकारान दिल्ले आसा। प्रोडंटा खातीर प्रमोद फोंडे।